दीस शनिवार ऑगस्टची 2 तारीख 2025. पोर्शी यांकुला मुरी उडव्यांची राणी. पहिल्या मासा लेवी शास्त्रांतले अध्याय 25 वोळ 1 आणि वोळ 8 तावन 17 पर्यंत. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मैजे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ, एकूण 50 वर्सां. 7व्या महिन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर्व निवाशांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरा पाटी येवचें. हर एकल्यान आपल्या सुकुटमाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचे न्ही. जमा करिनातले धान्याचें पीक लुवचें न्ही. भेंडणी करिनातल्या दाकामळ्यांतलो दाको जमा करच्यो न्ही. जुबलेव तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडेन कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्ही. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळ तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोन चलूं. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 67 2-3 5 7-8. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. देवा, सर्व जनांगां तुका वाखाणो. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. सर्व परजा तुका वाखाणो सर्वेस्परा. परजा तुका वाखाणो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसून देवा, सर्व परजा तुका हरसूं. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. निती पासत दगदणी भोगतलीं कितलीं भागी, सर्गींचें राज तांचें. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वोळ 1-12 पर्यंत. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपरायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्नान दातार जुवांच जायजे. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे थंय असर्यां करसो ह्यो पदव्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दोवन घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवांवन ताका सांगलें.
हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुआंक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान ताका तो भियेलो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोदो इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारले कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सपूत घालन सांगूंक लागलो. पूण ती आपली आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नानदातार जुआंचे शीस एका तबकान घालन म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडोवन ताणें मागिल्लें दिजय म्हणून फरमायलें आनी जण धाण बंदेंत आसलेल्या जुआंचे शीस कापयले आनी ते एका तबकान घालन चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुआंच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. खंयच्याय संभ्रमांत आमी कितें ना तरी कितें बरेंपण करता. जल्मा दिसाक आसऱ्याक भेटकन तांचे संगी संभ्रमचें, फिरगजेच्या जुबलेवाक दुबल्यांक घर कुमोक करून संतोश पावता. हें वरस पवित्र सभेंत जुबले वरस जावन संभ्रमता. आमी पवित्र सभेन भावार्थाची यात्रिका. पवित्रपण, देवाची काकुळट आनी दयाळाय आमचे जिणेंत सालिंत रुताकर देखी बरी जिणी जियोंक जुबले वरस आपोवणें दिता. हेरोदियासाक लागून स्नानीक जुआंक जिवेशी मारयलो. सताक साथ दिल्ल्या ताका मरणाचें इनाम लाभलें. हें घडीत आनी पयल्या वाचपाक व्हड फरक दाखयता. लेवी शास्त्र, नीत, सत, काकुळती विशीं उल्लेख केल्यार ताका विरोध जावन कशें अनीत, फट हेरांच्या नासा कारण जाता म्हूण शिकयता. आमचे जिणये वाटेर सताक सदांच जीक लाभता. आमचो जिबले संभ्रम सत, नीत, शांतीचे बुन्यादीचेर बांदच्याक वावुरया. पोर्शियांकुला इंदुल्जन्सा विशांत इल्लीशी जाणवाय. इटलीच्या आसिसी शहरांत उबें आसचें अंकवार मुरी बडव्यांचे राणयेक समर्पिल्ल्या पोर्शियांकुला म्हणजे ल्हान सुवात नांवाचें कोपेल आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या कारणान 13व्या शेकटांतावन म्हणजे 1211 तावन आज पर्यंत अख्ख्या संवसारार नांवाडीक जालां. त्याच धाकटुल्या कोपेलांत फ्रांसिसान आपल्या सांगात्या सोवें आपली समर्पीत जिणी आरंभ केल्ली. भाग्यवंत क्लाराक समर्पीत जिणयेक स्वागत दिल्लो. उपरांतल्या वर्सांनी हें कोपेल फ्रांसीस आनी ताच्या सांगात्यांक मायघर जावन उरलें. निमाणें हेच सुवातेर आसिसच्या फ्रांसिसाक ऑक्टोबर 3 तारीखेर 1226 मरणान वेंगलें. अशें पोर्शियांकुला कोपेल फ्रांसिस्कन वड्डीचें पाळणें आनी प्रेरणाचें मूळ जावन उरलां. ह्या कोपेलांत नेमा प्रमाणें मागोवन प्राचितसो साक्रमेंत आनी पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवंतल्यांक आनी पाप साहिबाच्या इराद्या खातीर मागतल्यांक ताणें आदारल्ल्या पातकाचे शिक्षा माफी जोड दिवची विशेष कृपा भाग्यवंत फ्रांसिसान देवातोन मागून घेतली आनी तेंच पोर्शियांकुला इंदुल्जन्स नांवान पापा होनोरियस तिसऱ्यान पवित्र सभेतावन फावो केल्लें. तें इंदुल्जन्स आजिकी उर्जीत आसून संवसारभर हरेक गरजेंत हें जोडून घेवंक अवकाश आसा.